प्रॉपर्टी डिलिंगेच्या वादांतल्यान मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर जीव घेणो हल्लो जाल्ल्याचे मुळाव्या तपासांतल्यान स्पश्ट जालां। म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार सवूय दुबावितांक पेडणेच्या JMFC कोर्टान जामीन मंजूर केलो। प्रॉपर्टी डिलिंगेच्या वादाक लागूनच मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर जीव घेणो हल्लो जाल्ल्याची म्हायती उक्ताडार आयल्या। हल्लो करपी कोणाक तरी जमीन विकपाचें आशिल्लें खंय, पूण महेश कोनाडकरान ती जमीन विकिल्ल्यान तांणी महेशाचेर राग काडिल्ल्याचें सुत्रां कडल्यान कळटा। दुसरे वटेन कोनाडकराचेर हल्लो करपी सवूय दुबावितांक पेडणेच्या JMFC कोर्टान जामिनाचेर सोडून दिला। आम आदमी पार्टी दिल्ली स्वतंत्रपणान वेंचणूक लडयता जाल्यार गोंयांतूय युती कित्याक असो प्रश्न उपरासीत 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत बाणावले काँग्रेसीचो उमेदवार दवरतले अशें काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा म्हणटा। काँग्रेसीन गोंयांत हेर पक्षांकडेन युती केली ना जाल्यार काँग्रेस पक्ष काबार जातलो अशें स्टेटमेंट आमदार वेंझीन केल्ले। ह्या फाटभुंयेर सावियो उलयतालो। आम आदमी पार्टी दिल्ली स्वतंत्रपणान वेंचणूक लडयता जाल्यार गोंयांतूच युती कित्याक असो प्रश्न उपराशीत 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत बाणावले काँग्रेसीचो उमेदवार दवरतले अशें काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा म्हणटा। भाजपाक जानेवारी 2025 मेरेन नवीन प्रदेशाध्यक्ष मेळटलो जाल्यार डिसेंबराच्या अखेरेक जिल्लो आनी मंडळ अध्यक्षांची निवड जातली अशी माहिती भाजपाचो राज्यसभा खासदार अरुण सिंगान सांगले। लोकांनी काँग्रेसीक न्हयकारून भाजपाचेर विश्वास दाखयला, तशेंच आपाच्या आरोपांत कसलेच तथ्य नाशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे आसा। तेन्ना आतां भाजपाक जानेवारी 2025 मेरेन नवीन प्रदेशाध्यक्ष मेळटलो जाल्यार डिसेंबराच्या अखेरेक जिल्लो आनी मंडळ अध्यक्षांची निवड जातली अशी माहिती भाजपाचो राज्यसभा खासदार अरुण सिंग हाणें दिली। पुराय गोंय 19 डिसेंबर 2025 मेरेन साक्षर जातले। एकूय गोंयकार अशिक्षीत उरचो ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें माहिती दिली। स्वयंपूर्ण गोंय हे मोहिमे अंतर्गत वजन माप खात्याचे काम, जबाबदारी आनी गिरायकांचे अधिकार हाचेर आधारीत आयोजीत केल्ल्या वेबिनारांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। 19 डिसेंबर 2025 मेरेन गोंयांत एकूय अशिक्षीत असो कोणूच उरचो ना अशें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें। 19 डिसेंबर 2025 मेरेन गोंय साक्षर जातले, एकूय गोंयकार अशिक्षीत उरचो ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें म्हणणें। स्वयंपूर्ण गोंय हे मोहिमे अंतर्गत वजन माप खात्याचे काम, जबाबदारी आनी गिरायकांचे अधिकार हाचेर आधारीत आयोजीत केल्ल्या एका वेबिनारांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अशी माहिती दिली। आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्या आमदारान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवचो अशी मागणी हलदणचो आदलो आमदार ग्लेन टिक्लोन केली। व्हायरल व्हिडिओ फटीचो आशिल्लो जाल्यार आमदारान खंडणीचे पयशे दिवपाची कसलीच गरज नाशिल्ली अशें ग्लेन टिक्लो म्हणटा। पुलिशेन ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी ताणें केलेली आसा। जो व्हिडिओ व्हायरल जालो त्या व्हायरल जाल्ल्या व्हिडिओन जो आमदार आसा त्या आमदारान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवपाक जाय अशी मागणी हळडणचो आदलो आमदार ग्लेन टिक्लो हाणें केल्या। हो जर व्हिडिओ खरो नाशिल्लो जाल्यार आमदारान खंडणीचे पयशे कित्याक दिले अशें ग्लेन टिक्लो म्हणटा। काँग्रेसीचो केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य आणि
आदलो काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांचे गाडयेचेर अनवळख्यांनी हल्लो करून गाडयेचो हारसो फोडलो. चोडणकर मडगांवां होली स्पिरीट चर्चीत निमणे संस्कार प्रार्थनेक गेल्लो तेन्ना ही घडणूक घडली. उपरांत तांच्यांनी फातोर्डा पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. काँग्रेसीचो केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य गिरीश चोडणकराची ही गाडी कोणी तरी अज्ञात व्यक्तींनी फोडली. गिरीश चोडणकर हो शुक्रारा मडगांवां होली स्पिरीट चर्चीत निमणे संस्काराचे प्रार्थनेक गेल्लो तेन्ना ही घटना घडली. भायर पार्क करून दवरिल्ल्या ताच्या गाडयेचेर कोणी तरी हल्लो करून गाडयेचो हारसो फोडलो. गिरीशाच्या म्हणण्या प्रमाण ताणें खंय आंध्र प्रदेशाचो आमदार टी राजा विशीं ट्वीट केल्लें. घडये ह्याच कारणाक लागून कोणे तरी ताच्या गाडयेचेर राग काडला आसूंये असो दुबाव गिरीश चोडणकरान उक्तायला. दिवचल सांखळे रस्त्या वयल्या सरवण वाठारांतले 2 रंबल्स काडल्यात. मात हेर रंबलर्स काडपा कडेन आडनदर जाल्ल्यान वाहन चालक अजाप उक्तायतात. गोकुळवाडो वाठारांतले 2 रंबलर्स काडून थंय स्पीड ब्रेकर घातला. मात जंक्शना कडले धोकादायक काडपा कडेन तांच्यांनी आडनदर केला. गोंयच्या जमीन घोटाळ्या प्रकरणात आनी रजिस्ट्रार कार्यालयांतल्या भ्रश्टाचारांतूय गोंयच्या वकिलांचो हात आसा असो कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हाणें विधान केल्लें. ह्या विधानाचेर सांगेखेपेच्या वकील संघटनेन निशेध केलो. ह्या विशीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक पत्र बरोवन सिक्वेरा आड न्यायालयान चवकशी करची अशी मागणी केलेली आसा. तशेंच कायद्या मंत्र्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवचो अशें तांचें म्हणणें आसा. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपाचो आनीक एक फुडाऱ्याचो आस्पाव आसा असो आरोप आम पक्षान केलेलो आसा. अजुनूय कांय लोक अशे आसात जाणी सरकारी नोकरे खातीर पयशे दिल्यात मात तांचे अजून पयशे मेळूंक ना असो आरोपूय आम आदमी पक्षान केलेलो आसा. आनी मुखार येवन अन्याया विरोधात सगळ्यांनी लढो दिवपाक जाय अशें आव्हान आम आदमी पक्षान केलें. गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरणात नवी प्रकरणां उक्ताडार येत आसा. आतां आनीक एक नवी बाब उक्ताडार आयला ती म्हटल्यार गोंयांत कॅश फॉर जॉब ह्या प्रकरणात आनी एका भाजपाचो फुडारी सामील आसा असो आरोप जो आसा तो आम आदमी पार्टीन केलेलो आसा. ह्या विशींचो एक व्हिडिओ तांच्यांनी मुखार हाडला. मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकर हल्लो प्रकरणात गोंय पुलिशेन केल्ली कामगिरी ही तोखणायेची आसा. रीतसर तपासणी करून राज्या भायर गेल्ल्या सगळ्या हल्लेखोरांक अटक केल्ली आसा अशी तोखणाय कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केली. तर ह्या पुराय हल्ल्या प्रकरणात खोलायेन चवकशी जावन ह्या हल्ल्या फाटल्यान आशिल्ल्या मुखेल सूत्रधारांकूय धरपाची मागणी मायकल लोबोन केल्ली. पूण हो सगळो जो प्रकार आतां पुलिशेन उक्ताडार हाडलो ताका लागून कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन पुलिशेची तोखणाय केलेली आसा.
अयोध्येतल्या राम मंदिर आणि मंदिराचे उद्घाटन जाले उपरांत 1 वर्स देवळातलो परिसर आणि हेर कामां सुरू आशिल्ली. आता ही कामां पूर्णत्वा कडेन आयिल्ली आसा. तातूंत मुख्य रामलल्लाच्या मंदिराचो 10 फुटाचो कळस हो भांगरान मळयल्लो आसतलो. राम मंदिराचें काम 15 मार्च मेरेन पुराय जावपाचें आसा. राम मंदिराक 10 फुटाचो कळस केल्लो आसा. राम मंदिर समिताची बेरेस्तारा बसका जाली. ह्या वेळार समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा हांणी ही माहिती दिली. महाराष्ट्रात नवी विधानसभा स्थापन जाली. नव्यान स्थापन जाल्ल्या 288 विधानसभेचे 3 दिसाचे विशेष अधिवेशन 7 डिसेंबर सावन सुरू जाले. विधान परिषदेत महायुतीचे सभागृह नेतेपदी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांची निवड जावपाची शक्यता आशिल्ली. पश्चिम बंगालाची मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसीच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी हांची विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीबाबत तांच्यांनी चिंता व्यक्त केलेली आसा. इंडिया आघाडीच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीचेर नाराजी व्यक्त करीत ती म्हणपाक लागली की म्हाका संदी दिल्लेली जाल्यार आपूण इंडिया आघाडीचे नेतृत्व करपाक तयार आसा. आपूण सक्षमपणान इंडिया आघाडीचे नेतृत्व करतले अशें ममता बॅनर्जीन म्हटलें. इंडिया आघाडी ही आपणे तयार केल्ली. जे लोक ह्या आघाडीचे नेतृत्व करत आसात तांच्यांनी ही आघाडी सांबाळपाक जाय आनी अदीक सक्षम करपाक जाय अशें विधान ममता बॅनर्जी हांणी केलें. संसदेच्या शियाळी अधिवेशना दरम्यान एक धक्कादायक घटना घडली. ती म्हटल्यार राज्यसभेत काँग्रेस खासदार अभिषेक मनु सिंघवी हांच्या सिटा सकयल म्हटल्यार बाका सकयल नोटांचे बंडल सापडले. ह्या घटने उपरांत संसदेच्या वातावरणात व्हड गोंधळ उप्राशिल्लो. राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड हांच्यांनी ह्या घटनेबाबत खुलासो करीत हो प्रकार 222 नंबराच्या सिटाचेर घडिल्ल्याचें सांगलें. हे सीट अभिषेक मनु सिंघवी हांचें आसा. ह्या घटने उपरांत काँग्रेसीचेर टिका जावपाक लागली. संसदेच्या शियाळी अधिवेशना दरम्यान जी धक्कादायक घटना घडली ती म्हटल्यार काँग्रेस खासदार अभिषेक मनु सिंघवी हांच्या सिटा पोंदा नोटांचे बंडल सापडले. त्या उपरांत भाजप अध्यक्ष JP नड्डा हाणें ह्या घटनेक निंदनीय अशें म्हणीत तिरस्कार केलो. संसद ही देशाच्या लोकशाहीचो पवित्र जागो आसा आनी अशा घटनाक लागून संसदेची प्रतिमा ढळमळीत जाल्या अशें भाजप पक्ष म्हणटा. भाजपान ह्या प्रकाराची जलद चौकशी करपाची मागणी केली आणि दोशी जे आसा तांचेर कडक कारवायेची मागणी भाजप पक्षान केली. काँग्रेसीचे खासदार अभिषेक मनु सिंघवी हांच्या सिटा पोंदा जे पयशांचे बंडल सापडले ताचेर भाजप पक्षान व्हड टिका केली. हो प्रकार संसदेक काळिमा फासणारो आसा ताका लागून भाजपान
ह्या कृत्याचो निषेध केलो. संसदेत कॅश सापडल्याचे फाटभुंयेर काँग्रेस पक्षाचें म्हणणें अशें आसा की हे प्रकरण विरोधकांचें कारस्थान आसपाक शकता. काँग्रेसीन ह्या प्रकाराचो निश्पक्षपातीपणान तपास करपाची मागणी केल्या. काँग्रेसीन भाजपाचेर आरोप करतना ह्या प्रकाराचो गैरफायदो घेतिल्ल्याचे काँग्रेस पक्ष आतां म्हणपाक लागला. मात सत्ताधारी पक्षान काँग्रेसीचेर गंभीर आरोप करीत हो प्रकार खेदजनक आशिल्ल्याचें म्हटलां. काँग्रेसीचो खासदार अभिषेक मनु सिंघवी हांच्या सिटा पोंदा पयशे सापडले हो प्रकार संसदेत बरोच गाजलो. काँग्रेस तशेंच भाजप पक्ष हाचेर एकमेकांचेर फार पेटयत रावले. काँग्रेस म्हणटा हे भाजपाचें कारस्थान जाल्यार भाजप म्हणटा की काँग्रेस नाका जाल्लेपणान वागपाक लागला हो निशेध करपा सारको प्रकार आसा. अभिषेक मनु सिंघवी हांच्या बाका सकयल म्हणजे सिटा सकयल जे नोटांचे बंडल सापडिल्ल्याच्या घटने उपरांत ह्या आरोपांचेर उतर दितना ज्या अभिषेक मनु सिंघवी हांच्या सिटा पोंदा हे 500 रुपयाचे बंडल सापडले ते अशें म्हणटात की ह्यो नोटी ज्यो आसात तो म्हज्यो न्हय. ह्या प्रकरणांत म्हजो कांयच संबंद ना अशें काँग्रेसीचे खासदार अभिषेक मनु सिंघवी हांचें स्पश्ट मत आसा. आपूण खंय बॉल्सान फक्त 500 रुपया घेवन आयिल्लो पूण म्हाज्या सिटा पोंदा इतले पयशांचे बंडल खंयच्यान आयले ते आपल्याक कांयच खबर ना अशें ताणें उलोवप केलें. हो भाजपाचोच प्रकार आसूंक शकता, कसलें तरी कारस्थान आसूंक शकता. ताका लागून हाचेर निपक्षपातीपणान कारवाय करपाची मागणी जी आसा ती अभिषेक मनु सिंघवीन केली. आतां ह्यो नोटी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो खऱ्यो काय त्यो खोटी हाचो सोद चालू आसा. काँग्रेस पक्ष आनी विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी हे परदेशी निधीच्या जोराचेर सरकार अस्थिर करपा खातीर वावुरता असो खळबळजनक असो आरोप सत्ताधारी भाजप पक्षान केलो. अमेरिकेंतल्या जॉर्ज सोरोस फाउंडेशनाच्या निधीचेर चलपी OCCRP ह्या संस्थेबाबत फ्रांसाच्या माध्यमां कडेन प्रसिद्ध जाल्ल्या लेखाचो हवाला दीत भाजप पक्षान संसदेत आनी संसदे भायर लेगीत राहुल गांधी हांकां लक्ष केलें. भाजप मुख्यालयांत संबीत पात्रा हांच्यांनी ह्या मुद्द्या वयल्यान पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीचे राहुल गांधीचेर हल्लाबोल केलो जाल्यार राज्यसभेत भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी हाणें लेगीत लोकसभेत निशिकांत दुबे हांच्यांनी हो मुद्दो उपराशीत काँग्रेसीचे नेते राहुल गांधींचेर फारपेट केले. महाराष्ट्र राज्यात सरकार स्थापन जालें आसलें तरी मंत्रिमंडळाचो विस्तार अजून तसो जावंक ना. देखून जायत्या जाणांचे मंत्रिमंडळाच्या विस्तारा कडेन लक्ष आसा. हातूंत भाजप आनी शिंदेचे शिवसेना हांचे मदीं गृहमंत्री पदा खातीर चढावड चालू आसा अशी चर्चा सध्या महाराष्ट्रांत सुरू आसा सगळे कडेन. ह्या विशीं उलयतना देवेंद्र फडणवीसान सगळ्यो चर्चा ज्यो आसा त्यो न्हयकारल्यो. गृहमंत्री पदाचेर भाजप आनी शिवसेना मदीं कसलीच चढावडी ना अशें देवेंद्र फडणवीस हांच्यांनी क्लियर केलें. पूण आमी ताचेर सविस्तर चर्चा करतले अशें लेगीत महाराष्ट्राचे आतांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान हे सगळे आरोप जे आसा ते भायर आयले आनी आमच्या मदीं कसलेच मतभेद ना, गृहमंत्री पदा खातीर कसलीच रस्सीखेच वा चढावड नाशिल्ल्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान सांगले. ह्या मजगती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाचेर महायुतीत जाल्ल्या नाराजगी विशीं राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे फुडारी छगन भुजबलान एक उलोवप केलेले आसा. ते अशें म्हणटात की नाराजी जावप ही शक्य आसा, कारण की फाटल्या खेपे देवेंद्र फडणवीसाक उपमुख्यमंत्री जावपाचो आदेश दिल्लो तेन्ना सुरवेक तो सुद्दां अस्वस्थ जाल्लो. पूण उपरांत उपमुख्यमंत्री म्हणून ताणें पदभार सांबाळ्ळो आनी बरें काम केलें. अशे तरेन ल्हव सगळ्यांची नाराजगी पयस जाता आनी एक व्हडलें पद मेळ्ळें आनी तेच्या उपरांत धाकटें पद मेळ्ळें म्हणटकीच नाराजी जावप हें साहजीक आशिल्ल्याचें छगन भुजबळ म्हणटा. महायुतीत कोणूच अस्वस्थ ना. मनीस उंचेल्या सुवातेर सावन सकयल्या सुवातेर येता तेन्ना तो अस्वस्थ जावप हें स्वाभावीक आसा अशें छगन भुजबळ हाणें उलोवप केलें.
आपुणूय उपमुख्यमंत्री पदाचेर आशिल्लो, मागीर जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना आपुणूय दुखी आशिल्लो अशें ताणें म्हटलें. आतां ऋषिकेश हांगासर 100 कोटी रुपया खर्च करून आधुनीक राफ्टिंग बेस स्टेशन करपाचें येवजिल्लें आसा. सुमार 1,500 लोकांक हातूंतल्यान रोजगार मेळटलो. ह्या खातीर केंद्र सरकारान भांडवली गुंतवणुकी खातीर विशेष सहाय्य येवजणे अंतर्गत निधी मंजूर केलेलो आसा अशें मुख्यमंत्री उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाणें म्हटलें. तांच्यांनी अशेंय म्हटलें की ऋषिकेश राफ्टिंगेचें प्रमुख ठिकाण म्हणून आपलें एक स्थान तांच्यांनी निर्माण केलेलें आसा. आतां ह्या जाग्यार राफ्टिंग बेस स्टेशन बांदिल्ल्यान राफ्टिंग उपक्रमा खातीर मूलभूत सुविधा विकसीत जावपाच्यो आसात आनी ह्या खातीर ऋषिकेशांतल्या साहसी पर्यटन उपक्रमांक चालना मेळटली अशें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाणें म्हटलें. मराठा आंदोलनाचो फुडारी मनोज जरांगे पाटीलान सरकाराक 1 म्हयन्याचो अल्टिमेटम दिला. मराठा आरक्षणाचो मुद्दो 5 जानेवारी मेरेन सोडोवपाक जाय अशें मनोज जरांगे पाटील हाणें सांगिल्लें आसा. मनोज जरांगे पाटील फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं ते मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाचेर आंदोलनां करीत आसा. मजगतीं ताणें भाजप फुडारी देवेंद्र फडणवीसाचेर खुबदां टिकाय केल्लेली. आदल्या सरकारांत उपमुख्यमंत्री आशिल्ले देवेंद्र फडणवीस आतां मुख्यमंत्री जालेले आसात. देखून मनोज जरांगेच्या येवपी आंदोलना वेळार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधात मनोज जरांगे पाटील असो सामनो महाराष्ट्रात पळोवपाक मेळटलो. गोंयांत होमगार्डाचो आंकडो 1230 आसा. 945 दादले होमगार्ड जाल्यार 285 बायल्यो आसात. सध्या गोंय सरकार पुलीस खात्यांतली 270 रिती पदां भरतले. तातूंतली 143 पदां म्हळ्यार 10% होमगार्डा खातीर राखीव आसतली. होमगार्ड जर तांचे सेवे वेळार बरें काम करता जाल्यार तांकां इनामाय भेटयतले अशी माहिती पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हाणें दिली. मजगतीं DGP नातालांच्या फाटभुंयेरूय उलयताले. एक्सपोजिशनाक जशें पुलिसांनी बरे कामगिरी करून दाखयली तशें आतां नातालाच्या वेळार लेगीत पुलीस बरी कामगिरी करतले अशें महासंचालक आलोक कुमार हाणें सांगलें. फोंड्या नगरपालिका वाठारांत जानेवारी 2025 सावन पे पार्किंग सुविधा सुरवात करपाचो यत्न करतले अशी माहिती फोंड्या नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष आनंद नायकान दिली. फोंड्या पालिका मंडळ आनी फोंड्या पुलिशेची पे पार्किंग संदर्भात बसका जाली. ह्या बसकेंत नगराध्यक्ष उलयताले. आतां फोंड्या पे पार्किंग सुरू करतले. फोंड्या नगरपालिका वाठारांत जानेवारी 2025 सावन ही पे पार्किंग सुविधा करतले असो सरकाराचो यत्न आसा अशी माहिती फोंड्या पालिकेचो नगराध्यक्ष आनंद नायक हाणें दिली. फोंड्या पालिका मंडळ आनी फोंड्या पुलिशेची पे पार्किंग संदर्भात बसका जाल्ली तेन्ना नगराध्यक्ष उलयताले तेन्ना तांच्यांनी ही माहिती दिली. वाळपय 70 आडवेळ्या पावसान हाजेरी लायली. बेरेस्तारा लेगीत गोंयच्या कांय वाठारांनी बेरेस्तारांनी शुक्रारा लेगीत गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस शिरशिरलेलो. तामिळनाडूच्या फेंगल वादळाक लागून पावसाचें वातावरण हे गोंयांत तयार जाल्लेलें आसा. गोंय हवामान खात्यान लेगीत पावसाळी वातावरणाचे संकेत आदींच दिल्ले. फेंगल वादळाच्या हवामान बदलावाक लागून शिंयाच्या दिसांनी सध्या राज्यांत पावसाची उपस्थिती अणभवपाक मेळटा.